आमचें कितें इंटेंशन तो डिले करपाचें ना. लोकांच्यो भावना हांव समजता. जाता तितके बेगीन आमकांय तें हॉस्पिटल सुरवात केल्लें जाता. म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत तेजें काम कंप्लीट जातलें आनी डिसेंबरान आमी हेल्थाक हँड ओवर करता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान तें सुरू करूं येता, फूल फ्लेज सुरू करपाक जाता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान आमी तें सुरूय करतले. हांवें रिव्यू घेवन तें कंप्लिटली करपाक लायला. म्हाका दिसता एज्युकेशन करता तांकां म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की इतके दीस कळ सोंसल्या, बाकीचे सगळ्यो फॅसिलिटीज ते आसा. आमी हितून डायलिसीसूय सुरू केल्लें. हेजी व्हडली बिल्डींग बांदल्या ती तांच्याच खातीर बांदल्या आनी जाता तितके बेगीन 90% जाला ऑलमोस्ट. कॉन्ट्रॅक्टराक ते स्क्रॅप केलो, दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेतलो. बट ऑलमोस्ट 90% जाला ते सगळें जाला. इलेक्ट्रिकल काम चालू आसा, सीएमा मेळप चालू जालें, आंदोलनय बारीकशें जालें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता की बेगींतले बेगीन हॉस्पिटल सुरू जावची. जे हॉस्पिटल प्लॅन केला तशेंच हॉस्पिटल सुरू जावची हो विशय आसा. पयलीं जेन्ना हॉस्पिटलाचो डिले 7 वर्सांचो काळ जावन गेलो, जेन्ना 2012 हॉस्पिटल प्रपोज केल्लें. लक्ष्मीनाथ पार्सेकर सर जेन्ना सीएम आशिल्ले तांच्यांनी प्रपोज केल्लें पेडण्या खातीर आनी ती 5 कंडिशनां आशिल्लीं गोवा मेडिकल कॉलेजची सिटां वाडोवपा खातीर. डिटेलान तुमकां सांगतले प्रत्येक जाण. त्या सिटाच्या वाडोवपा खातीर जे मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियान तेन्ना 5 कंडिशनां घातलेली. तातूंतली एक कंडिशन की गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज लिंक हॉस्पिटल जशें मांडूर 20 सिटाचेर 20 बेडाचें आसा त्या पद्दतीचें, पण हे 100 बेडाचें. कित्याक 100 वरसून 150 सिटां केल्ली. सो 100 बेडेड हॉस्पिटल इन द रेडियस ऑफ 30 किलोमिटर्स फ्रॉम जीएमसी वीच आमचे बसता आनी सफिशियंट प्लेस आशिल्ली. आनी तातूंत आनी 4 कंडिशन आशिल्ले, जशें की 400 बेडेड नर्सिंग हॉस्टेल, 400 कॅपॅसिटीचे एक्झामिनेशन हॉल फॉर जीएमसी कॉलेज, तशी वेगवेगळी हें आशिल्ली. तातूंत रेसिडेंट डॉक्टरांचो विशय आशिल्लो, फॉरेन्सिक लॅब आतांची हे वाडल्या, मॉर्चरी आतां इम्प्रूव केल्या पळय ती तेन्नाची. सो सगळी 4 कंडिशनां फुलफील जाली. 5वें कंडिशन हे आमचे हॉस्पिटल सेक्शन मेळ्ळी 2012-14 जे काम सुरू जालें. टेंडर काडले 50 कोटीचो तो प्रोजेक्ट आसलो आनी तातूंत सगळें इन्क्लूड आसली. एसी, बिल्डींग सोडून इंटिरियर आनी ताजे इक्विपमेंट्स कितें आसा ते सोडून सगळें ते हितून इन्क्लूड आसलें. आनी जवळ जवळ 16 ती बिल्डींग कंप्लीट जाली. मागीर ते थंड जालें, म्हणजे तेजें कामूच कशें फुडें वता कांय चल्लें ना. आनी 2021 तातूंत एक डायलिसीस तेंच्यांनी सुरू केली एक डिपार्टमेंट. आनी मागीर 21 जातकूच तांणी दुसरी टेंडरां काडपाक सुरू केली. 5-6 टेंडरां काडली. ताजो आतां कॉस्ट जे 50,000 जो आसा बाकीचे सगळ्यांचो जो टेंडराचो कॉस्ट पयस जाल्यार ते 80 crores पावले. जे 50 crores आसले ते 80 crores जाले. आनी इक्विपमेंटाक तेजे खातीर 13 crores ताका सँक्शन आसा. त्या जाग्यार तेंच्यांनी इक्विपमेंट घेवपा खातीर ओपीडी आनी कितें कितें ज्यो इक्विपमेंट ताजेर अजून एकूय टेंडर काडूंक ना. फक्त फर्निचर हाडल्या कोविडाच्या टायमार आनी ते बेड हाडल्या ते तश्यो पडलेले आसात. ते अजून एसेंबल करूं ना काय ना. एसी बसयल्या तेंच्यांनी, पूण एसीचो ऑलरेडी बसोवन तांचो हे सोंपलो, कितें वॉरंटी सोंपली. आनी आतां तो जो सप्लायर आसा तो चालू इन्स्टॉल कमिशन करपाक रेडी ना, कित्याक ती वॉरंटी सोंपली. तो तेजी गॅरंटी घेवपाक तयार ना. पूण ती तशी जाता. ते आतां कितें करतले ते तेंचेर आसा. ज्या वेळार 97 70 to 100 केल्ले एमबीबीएसचे, त्या वेळार 20 खाटांचे हॉस्पिटल मुंदुराक बांदले. ते अजून जीएमसी लिंक अंडर आहा. जीएमसीचे डॉक्टर थंय ट्रीट करता. त्याच पद्दतीन हांगा येतले डॉक्टर येतले. ह्या हॉस्पिटलाक डॉक्टरांची कमतरता पडची ना, कारण एवरी 1 year तांकां समजा आयज आतां 200 सीट जालेले. इंटर्नशीप तांकां एका वर्साची आसता. दर वर्सा 200 डॉक्टर रेडी आसता तांच्या कडेन इंटर्नशीप, जे प्रॅक्टीस करू शकतले, पेशंटाक अटेंड करू शकतले. तेतूंतले 20 सुद्धा डॉक्टर ह्या हॉस्पिटलाक दिवंक शकतात. ते डॉक्टर मेळचे ना हे तेंचे रिझन आमी एक्सेप्ट करू शकना, कित्याक तेंच्या कडेन इंटर्नशिपीक डॉक्टर आसतले. 3 फ्लोर आसलेले हे हॉस्पिटल. फर्स्ट आहा बेसमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर आसा. तेतून 12 वॉर्ड तुमकां सांगल्या प्रमाणे 100 खाटांचे ऑपरेशन थिएटर आसा, म्हणजे कॉम्प्लेक्स आसा तो ऑपरेशन थिएटर. तेतून 2, 4, 6 अशी म्हणजे डिपेंड्स ऑन जी गरज आसा त्या हिशोबान हॉस्पिटलचे ऑपरेशन थिएटरचो कॉम्प्लेक्स ऑपरेट करू शकता. 6 सुद्धा ऑपरेशन थिएटर थंय करू शकतात ते. तातून सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल कॉलेज, फिजिओथेरपी, गायनेकॉलॉजी, आयसीयू युनिट आसा, एनआयसी म्हणजे जाल्ल्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम जाता न्हू तांकां लागून एक सेपरेट स्पेशल आयसीयू युनिट आसा. म्हणजे गायनेकॉलॉजी वार्ड आसा, तशें भुरग्यांचो वार्ड सेपरेट आसा. मॉर्चरी आसा.
मॉर्चरी सेपरेट आसा, डॉक्टरांक रेजिडेंट डॉक्टर जे डॉक्टरांक ट्रेनिंग हॉल आसा, नर्सिंग रेस्ट रूम, बाकीच्या स्टाफाक रेस्ट रूम असे सगळे आसात, फिमेल वॉर्ड आसा, मॅटर्निटी वॉर्ड आसा, प्लस अजून फार्मासी सगळे आसा. प्लस समजा एखाद्याक दिसले की आपण प्रायव्हेट रूम घेऊन रावचो म्हणून ती सुद्धा फॅसिलिटी आहा. प्रायव्हेट रूमचे आसा, सेमी प्रायव्हेट रूम आसा, जे हे फुल फ्लेज जशें की जीएमसीन जे फॅसिलिटी आहा ही मिनी जीएमसी कशी ही ऑपरेट आसा. हातून आमच्या आता सध्या कितें जाता, हॉस्पिटल खंयचो एक्सिडंट समजा हायवे एक्सिडंट जालो जाल्यार ते हॉस्पिटल येता खंयच्यान ती डिस्ट्रिक्टाक धाडटात म्हापसा, थंयच्यान मागीर जीएमसी वयता. बऱ्याच वेळा अशें कितें इन ट्रान्सिटर हांचे प्राण वयता. हांगा हॉस्पिटला कडेन जेन्ना आमी ही परिस्थिती पळोवन आमी जेन्ना लोकांक 27 जुलय लोकांक अशें कॉल दिल्लो, थंय एक साळगांवकर म्हणून बायल येयली, ती सांगताली, तिने आपल्या भाशणांत सांगलें की तिची सून आसा ती डिलिव्हरी थंयसर त्या हॉस्पिटलान गेल्ली, तिका थंय एम्ब्युलन्स ना. परत खूब वेळान एम्ब्युलन्स येवन ती येता पर्यंत पेडणे हांगा बस स्टॉपार तिच्या सुनेची डिलिव्हरी जाली. अशी परिस्थिती आमच्या लोकांक, पेडण्यातल्या लोकांक फेस करची पडटा. केरी ते इब्राहिमपूर, तेरेखोल, हे सायडीन तोरशें ते तुये पर्यंत, हारगळ पर्यंत सगळ्या लोकांक ही फॅसिलिटी जातली आणि बरे बेनिफीट मेळटले. पंच म्हणा, नगरसेवक म्हणा, नगराधीश म्हणा, हेंचो सकयल्या लोकांकडे जे ग्रामीण भागातल्या लोकांकडे जसो संपर्क आसा तसोच सरकारी अधिकारी किंवा एमएलए यांच्याकडे कॉन्टॅक्ट असता. समजा तुमच्याकडे असे प्रपोजल येयले की ना सध्या आसा ते शिफ्ट करूया आणि हळूहळू वाडोवया, ह्या हेका तुम्ही एक्सेप्ट जावचे न्हू. तुमचो ह्या हेका आमकां सपोर्ट हाडचो की हे शिफ्ट करून हळूहळू वाडोवया, ते जावचे ना. पेडण्याचेर सदांच तेंचो अन्याय जाल्लो आसा की मागणीच आमची तशी आहे की सरकारान जे भाशेन प्रपोज केले की जीएमसी लिंक 100 खाटाचे हॉस्पिटल ग्रामीण भागात विथिन रेंज ऑफ 30 किलोमीटरान आसूंक जाय. तेंच्यांनीच प्लॅन केला, तेंच्यांनीच उबे केले, ते जीएमसी लिंक सुरू करचे आणि तेतून जे फुल फ्लेज फॅसिलिटीज आसा ते आमकां मेळचे. आम्ही जेन्ना ऑब्झर्व केले तेन्ना 70% सिव्हिल काम तेजे जाल्ले. त्याच्या उपरांत आम्ही आवाज उठोवन आम्ही एक वेगवेगळ्या माध्यमांतून हेतून आवाज उठयलो. चवथीक आम्ही सगळ्यां पेडणे तालुक्यात सगळ्याक बॅनर्स लायली, सगळ्यांक बॅनर लायली. आता आम्ही सगळ्या पंचायतींनी मेळटा, ग्रामसभेन ठराव घेवपाक रिक्वेस्ट करता, पंचायत बॉडीन ठराव घेवचे, ग्रामसभेन ठराव घेवचे, ही जागृती करता. त्याच्यानंतर आम्ही लिफलेट्स काढले की तेतूंतले फॅसिलिटीज आणि हे सामान्यातल्या सगळ्या लोकांपर्यंत ही माहिती वचची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.